दाबोळे विमानतळावेलो नवो टर्मिनल पुरायपणान सुरू जावपाची तारीख फुडें धुकल्ल्या 25 जानेरा सावन हो टर्मिनल पुरायपणान सुरू जावपाचो आसलो। मात ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सेक्युरिटीची मान्यताय मेळूंक नाशिल्ल्यान तो अडकलो। नवो टर्मिनल केन्नाच्यान उक्तो जातलो ताची तारीख अजून निश्चित जावंक ना अशें विमानतळ संचालक एम सुरेशान सांगलें। दाबोळे विमानतळावेलो नवो टर्मिनल 25 जानेवारी सावन पुराय चालू जातलो अशें विमानतळ संचालक एम सुरेशान 16 जानेवारीक सांगिल्लें। We are planning to start the entire operation by 25th of January. संचालकान उलन दाखयले खरे, मात सिव्हिल एव्हिएशन ब्युरोची हे टर्मिनलाक अजून मान्यताय मेळपाचीच आसा। एव्हिएशन ब्युरोची सेक्युरिटी मान्यताय मेळूंक नाशिल्ल्यान सध्या हो टर्मिनल सुरू जावचो ना आनी तो उक्तो जावपाची नवी तारीखूय थारिल्ली ना। फुडल्या सप्तकान एक वेळ थारतली। Certain clearance are needed that we are to get the clearance. It became getting delayed. But unko madam, we are already written letters and there is some suggestions from them side also. So then they are suggesting that 26 January is coming very close. So after that red alert period ke baad hum karenge bolkar they are advising. Next week will be finalized. Now it is a Friday evening. So the date of inauguration is not yet decided? Yes, Sanji. Bureau report prudent. सुभाष आणि आपल्या मदी दिल्ली कसलेच केस्ताव जाल्ले ना अशें आमदार किरण कांदोळकार म्हणटा। दिल्लीच्या बोवाळा उपरांत पयलेच फावट तो मिडियाकडे उलयलो। ह्यो सगळ्यो निळकंठ हळर्णकारान घडयल्ल्यो काणयो। फोटवांत दिसता ते रक्तान माखिल्ले टी शर्ट बायलांचे असो कांदोळकाराचो दावो। विष्णू राष्ट्रवादीत येवन आपली तिकीट उखलीत म्हण निळकंठान कारस्थान करून ताका कडेक काडलो अशेंय कांदोळकार उलोवन दाखयता। हांव थर्ड फ्लोरार आसलो, म्हजो रूम पार्टनर ग्लेन तिकलो आसलो, म्हज्या कुशीकच्या रुमान दयानंद मांद्रेकर आनी मिलिंद नायक आसलो। आतां इतले रातीक बाकीचे कोण खंयच्या रुमान आसले आनी कितें आसले हें हांव नकळो। बरें, सुभाष फळदेसाय म्हज्या वांगडा काय येवंक ना फ्लायटीन, हांचें म्हाजें दिल्लीन खंयसरूच मेळप जावंक ना। सुभाष फळदेसाय आनी हांव प्रत्यक्षान दिल्लीन हो इन्सिडंट जाल्या उपरांत सुद्दां मेळप जावंक ना आमचें। सुभाषाक लागला हें सुभाषान क्लियर केलें न्हू, लागतेल्या मनशाक जेका लागला पळय त्या मनशान क्लियर केलें, तितून म्हाजे आनी खंय प्रश्न उरता। म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आहा, हें सगळें NCBचो अध्यक्ष आहा निलकंठ हळर्णकार, हेणीन सगळो घडयल्लो ड्रामा आहा। टी शर्ट आसले म्हणटा, सजमोन घे, हांव नको तेजे टी शर्ट हांवें फेसबुकार पळयलां, ते टी शर्ट दिसता पयलीं लेडीज टी शर्ट कशें। दिल्लीन हांव ज्या दिसा गेला पळय 5 डिग्री आसली त्या दिसा, 5 डिग्री नसली कोण टी शर्टां घालतलो काय कितें? खाली कितें जाल्लें हाडा, म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हजो डेव्हलपमेंट उणी 200 कोटीची कामां आमची जावपाची आसा, हाचेर खंय तरी तो फ्रस्ट्रेट जाला। प्रताप सिंग राणेन एका उतरान स्टेटमेंट दिलो की आपुणूय थर्ड फ्लोरार आसलो, आपुणूय दिल्ली आसलो, तो खऱ्यांनी आसलो। स्वता तेणीन सांगलें की आपल्याक कांयच खबर ना, आपल्याक हांगा येयल्या उपरांत खबर। CCTV जर आहा न्हू कोणा कडेन, म्हाका मरे दाखया, म्हाका कितें आहा, पूण तुमचे कडेन आहा वो कोणा कडेन आहा न्हू, अरे बाबा ते आसले जाल्यार दाखयसर रावतले आसले। सगळ्या जाणांचेर एक अफवा पसरलेली की विष्णुबाब NCPन वयता, विष्णुबाब NCPन वयता, जाल्लें वो ना। सगळें जालें, इन्सिडंट हो जालो 19 तारखेर, इन्सिडंट जायना फुडें नेक्स्ट संडे निलकंठान मिटींग घेतली आनी कितें केलें, NCPचो कॅन्डिडेट लोकसभेचो आपूण किंवा सलीम, म्हणजे खंय तरी तुमकां दिसना तेणीन विष्णूक सायडीक करपाक हें सगळें नाटक रचलें। म्हाका जाल्यार एक म्हणपाचें आहा, विष्णूक थंय व्हरोन तेणीन फोंडान घातलेलो आहा, तो भियाल्लो विष्णूक NCP बी दीत सारको अजुनूय म्हणटालो। जेन्ना पळय उठसूट कांयच हें करिनासतना म्हाजें नांव तेणेन इनवॉल्व केलें। हॉर्टिकल्चर महामंडळ फुडल्या बुधवारा सावन सवाय प्रेसान नाल्ल विकतले। नाल्लाच्या आकारा प्रमाण 8, 10 आनी 12 रुपयांनी विकतले। शुक्रारा महामंडळान कोल्ड स्टोरेजाची वेवस्था आशिल्ले 6 फळांचे गाडे सुरू केले। पर्यटन वाठारांत हे गाडे चलतले। गोंयांत सध्या नाल्लांचो प्रेस सामको वाडला। बाजारांत नाल्ल मेळनाशिल्ल्यान लोकांचे सामके हाल जावपाक लागल्यात। लोकांक सवाय नाल्ल मेळचे म्हूण गोंय हॉर्टिकल्चर महामंडळ आतां कामाक लागला। बुधवारच्यान तरी आमचे संपूर्ण हॉर्टिकल्चर आउटलेटाचेर 180 भरती जे आसता नाल्ल पळय तो 8 रुपया आसतलो, 120 भरतीचो आहा वो 10 रुपया आसतलो आनी 100 भरतीचो जो नाल्ल मोठो नाल्ल जो आसता वो 12 रुपया आसतलो। दर्यादेग वाठारांत ताजी फळां पर्यटकांक मेळची म्हूण महामंडळान कोल्ड स्टोरेज आशिल्ले गाडे तयार केल्यात। शुक्रारा 6 लोकांक हे गाडे वाटले। सध्या आमी ट्रायल बेजीस आमी हांगा कोलकाटाचेर आमी फ्रूट सप्लाय करतले।
फ्रूट जी आहा ही थंड उरची. कोलकाट म्हणजे तो एक रेफ्रिजरेटर आहा ताका जो सोलराचेर चलता. कोलकाटाक तांचे डिपॉझिटूय आमचे कडेन सुबेज आहा. समथींग 20,000 डिपॉझिट आहा तांचे आनी 50 रुपीज पर डे तांकां भाडें आहा. चडशे सिंगल फ्रुटाच्या हिशोबान विकतलो किंवा तो कट करून विकतलो हे तेजें सगळें. ताणेन ठरोवपाचें कशें विकता तें. खुबशीं वर्दळ आहा ज्या जाग्यार ज्या भागान ट्युरिस्ट येता. कोलवा, मिरामार म्हटलें, कलंगूट म्हटलें, ओल्ड गोवा, लायक आमची सम टेम्पल्स आहा आमचे त्या जाग्यार ट्युरिस्ट वयता, बशी वयता. खंय तरी थंय बिझनस जावंक शकता. शेवटी आमी पळयतना बिझनसूय म्हणून तो कोण बिझनसूय जावपाक जाय. आमी दिले आनी तेणे सोबेक दवरले हें जायना न्हू. प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.